चली बी म्हणून 10th स्टँडर्डचे एका बट खंयसरूच घरान वातावरण कसलेंच परीक्षेचें टेन्शन न दवरता हांव तिका मोटिवेट करीत आसता. आपल्या परीन ती अभ्यास करीत आसता, बट तेंच्यांनी अभ्यास करचो, अभ्यास सिरियसली घेवचो थोडोसो, परीक्षेचें टेन्शन घेवचें न्ही हेंच म्हजें म्हणणें आहा. बट आमी मोटिवेट करप हें गरजेचें आसा. आमी तेंच्या बरोबर म्हणजे इट इज फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेंड द टायम, बट पेरंट्सांनी तांच्या बरोबर टायम स्पेंड करप, तांच्या बरोबर म्हणजे तांकां परीक्षेचो अभ्यास करप आनी आपूण टीव्ही पळया हें म्हणचें न्ही की परीक्षांनी म्हणजे एक्झाम किंवा त्या पिरियडान पेरंट्सांनी बी टीव्ही बंद करची आनी त्यांच्या बरोबर निदान थोडोसो टायम स्पेंड करचो, तांकां मोटिवेट करपा खातीर लागची. तांकां जे कितें म्हणजे परीक्षेच्या काळात त्यांच्या डायटाचेर लक्ष दिवचें, त्यांच्या फिटनेसाचेर लक्ष दिवचें, त्यांच्या मेंटल टेन्शनाचेर लक्ष दिवचें. हें सगळें जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता ते जे एक्झामीक टेन्शन आसा त्या टेन्शन रिलीफ तेंचेर खूब मोठ्या प्रमाणात जावंक शकता. परीक्षा पे चर्चेच्या साखळे जाल्ल्या कार्यावळीक तो उलयतालो. अशीच एक कार्यावळ खंय दक्षिण गोंयांत 23 तारखेर जातली. 27 जानेराक प्रधानमंत्री भुरग्यां बरोबर परीक्षा पे चर्चा करतलो म्हूण सीएमान सांगला. 23rd को हम इस कार्यक्रम का आयोजन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, बड़े दायरे पे कर रहे हैं. और 27 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, गोवा के हर एक स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड सभी स्कूलों में इस कार्यक्रम का स्क्रीनिंग किया जाएगा. हर एक बच्चा, हर एक टीचर्स, हर एक उसके पेरेंट्स, सभी लोग इस कार्यक्रम देखेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के सभी बच्चे स्कूल में ये कार्यक्रम देखेंगे. वो कार्यक्रम निश्चितपणे फायदेशीर भुरग्यांक ठरतलो. द नर्वसनेस पॅनिक जो भुरगो ह्या परीक्षेक जाता तो जावची ना. खंय तरी दुसऱ्याची कॉपी मागून विचारही करची ना. आणि आत्मविश्वास जेन्ना आसता तेन्ना तो निश्चितपणे आपल्या हेजेर आत्मविश्वासाचेर आनी नेटाचेर जे कितें आपण शिकला ताची व्यवस्थितपणे आठवण करून तो उत्तम प्रकारे पेपर भरयतलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.